नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांबली पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स। एसटी आरक्षणाचेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन जाल्या सकारात्मक चर्चा। दिल्लीत गृहमंत्र्याच्या भेटी उपरांत मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती। गोवा फॉरवर्ड पक्षान काँग्रेसीकडेन जावपी युतीविशीं उलोवणी केल्या स्थगीत। विरोधी पक्षाकडेन युती उलोवणी उरतली चालूच, सांगले काँग्रेसीन। जाल्यार विरोधकां मदीं चल्ल्या भुरग्या भशेन झगडी, सांगतात दामू। सांताक्रूज मतदारसंघात पयलींच भाजपाचे कार्यालय आशिल्ल्यान दुसरे कार्यालय उक्ते करप न्ही बरोबर, ह्या विशयाचेर करतलो मंत्री बाबूश आनी आमदार रुदोल्फा कडेन चर्चा, सांगता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक। गोय सरकारान घाळपणां केली जाल्यार फुडाराक भोगचे पडटले गंभीर परिणाम। म्हादय संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी केल्लो दावो आसा दुर्दैवी, सांगता राजेंद्र केरकार। गोवा बचाव अभियानाच्या याचिकेची हायकोर्टान घेतली दखल। क्वार्टर डेक प्रकरणात सरकारा सयत संबंधित प्रशासनाक हायकोर्टान धाडली नोटीस। फुडली सुनावणी 11 ऑगस्टाक। कुडचडे वेल्या बाणसाय टाकी शेल्डे वाठारांतल्या रस्त्याची जाल्या अवतिकाय। फोंडकुला बेगोबेग पुरोवंक ना जाल्यार रस्त्यार न्हिदून करतले आंदोलन, गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। आता पळोवयात खबरो विस्तारान। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे वांगडा एसटी आरक्षणाविशीं जाल्ली चर्चा निश्चितपणान यशस्वी थारतली, असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो। दिल्लीच्यान गोंयांत परत आयले उपरांत मुख्यमंत्र्यान एसटी आरक्षण, राज्यातले उदरगतीचे काम आनी हेर महत्वाच्या विशयांचेर गृहमंत्र्याकडेन सविस्तर चर्चा जाल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। दिल्ली होम मिनिस्टर अमित शाह हांकां मेळपा खातीर गेलो। वेरियस इश्यूज रिलेटेड आशिल्ले, ट्रायबल पॉलिटिकल रिजर्वेशनाच्या संदर्भात ताका मेळ्ळा तेजेर पॉझिटिव्ह एक्शन जाता तिचे बेगीन जातलें। गोवा फॉरवर्ड पक्षान काँग्रेसीकडेन जावपी युतीविशीं उलोवणी स्थगीत करून आपूण स्वताच लढो दितलो असो संकेत दिला। मजगतीं विरोधी पक्षाकडेन युतीविशीं उलोवणी चालूच उरतली अशें काँग्रेसीन स्पश्ट केलां। जाल्यार विरोधकां मदलो अंतर्गत वाद म्हणून भाजपान प्रतिक्रिया दिल्या। फाटल्या खेपे जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपा आड काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजीपीचे महागठबंधन पळोवपाक मेळ्ळें खरें, मात उपरांत खंयचे कडेन कांय ना। उपरांत काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षा मदीं बरोच वाद पळोवपाक मेळ्ळो। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे राजकीय वेव्हार समितीचे बसकेत काँग्रेसी कडेन चालू आशिल्ले युती उलोवणी स्थगीत करपाचो थाराव समन केलो। वेंचणुकेच्या निमण्या पावंड्या मेरेन युती विशीं उलोवपाक कळाव करपाची काँग्रेसीक संवय आसा अशें पक्षाचे सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकार हाणें सांगले। गोवा फॉरवर्डाकय आदल्या काळात असो अणभव आयला, देखून सद्या खातीर युतीच्यो उलोवण्यो बंद करून पक्षाची संघटना घटमूट करपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचें थारायलां। मजगतीं गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय हाणें काँग्रेसीचेर खर टिका केली। हो मुद्दो बसकेक आपोवपाचो न्हय, तर गोंयकारांच्या विस्वासाचेर आसा अशेंय ताणें सांगलें। काँग्रेसीन 2 फावटी गोंयकारांक फटयला। आतां गोंयकार दुबावान पळयता तिसरे खेपे हॅट्रिक जायत म्हणून। हाका लागून गोवा फॉरवर्ड पक्ष स्वताच्या हातान वेंचणूक लढयतलो आनी रस्त्यार देवन लोकांच्या प्रस्ना खातीर पक्ष लढटलो अशें आमदार विजयान सांगलें। जे काँग्रेसीचे जे कुफसान चल्ला ते डिस्कस केल्ल्या सगळें डिस्कस केलां आनी आमच्या पक्षान हीट द स्ट्रीट्स म्हळ्यार हें सगळें एअर कंडिशन कॅबिनान बसूनच राजकारण जावचें ना, रस्त्यार वचचें पडटलें, बेगीन वचचें ना अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट एंड टू टेक अवर पार्टी फॉरवर्ड। गिरीश बीन तुमचे कडेन उलयल्लो, कित्याक गिरीशाक जेन्ना काल विचारलें तेन्नी म्हटलां की तुमकां तेणी एक दुसऱ्या नंबरार तुमच्या प्रायवेट नंबरार बीन मेसेज केला आसतली म्हणून। PAC जाल्या तांणी जें डिसिजन घेतलां ते अनावन्स करतले। ते सोडून हांव म्हजें पर्सनल हें तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हाका दुसऱ्या नंबराचेर धाडना, हें जालां तें जालां, तें कितें तें तुमकां सगळ्यांक एक्सपोज जालां काय उरलां कितें, पूण म्हाका इनवायट केलो ना हो इशू न्ही, म्हाका मेसेज आयली ना हो इशू न्ही। इशू व्हडलो आहा, इशू आहा पर्याय तयार करप आनी तितली मॅच्युरिटी आसपाक जाय। म्हाका त्या दिसा खरोच हांव घरा आहा, खरीच मिटींग आसा म्हूण खबर नाशिल्ली।
आनी जेन्ना तुमी फोन केलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की मिटींग आसा म्हणून. सो ताजे खातीर म्हजें रिएक्शन जालें. पूण म्हाका आतां हांवें तें सोडलां आनी हांव पक्ष सांगता ते भशेन हांव वतलो. लास्ट 2 वर्सां सतत आमचो अध्यक्ष त्यांच्या हातूंत आशिल्लो. अशे वेळार प्रत्येक खेपेक कितें तरी खुसपट काडूप आनी खोटें खरें उरलेले प्रश्न आशिल्लो की जर आमचो अध्यक्ष मुद्दम जर गेलो नाशिल्लो किंवा ताजे नंतर सांगिल्लें पूण हें दाखोवप तुका मोबायलाचेर मेसेज घातलो म्हणून दाखोवप जो मेसेज घातलोच ना आनी ताजे नंतर मागीर तो कोणा ते तांच्या आनी खुलास करप की तो ताका गेलो ना तो आनी कोणा गेलो अशी हें जावंक शकना. अशी चूक जावंक शकना. ही जाणून बुजून केल्ली चूक. त्यासाठी आमच्या पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीन ठरयलें की सद्याक जी आमगेली टॉक्स चालू आसात ती टॉक्स आमी म्हणजे आघाडीची दृश्टी म्हणजे सगळी एक जावपाची दृश्टी विरोधात ती आमी सद्याक सस्पेंड दवरला. आमी स्थगीत दवरला. सद्याक आमी ताजेर कांय उलोवचें ना. गोवा फॉरवर्ड पक्षान काँग्रेसी कडेन जावपी युती विशीं उलोवणी स्थगीत करपाचो निर्णय घेतला. हाजेर प्रतिक्रिया दितना जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हाणें गोवा फॉरवर्डाचे अंतर्गत गजाल अशें सांगून कांयच उलोवपाक न्हयकार दिलो. पूण भाजपा विरोधी सगळ्या विरोधी पक्षांकडेन काँग्रेस उलोवणी चालूच दवरतलो अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. हें तेंगेले पार्टीचे मॅटर म्हणजे त्या पार्टी तेंगेले पार्टीच्या मॅटराचेर आमी एक्चुली कमेंट करप सारकी न्ही. तरी आसतना आमी आजुनी टॉक्स करपाक सगळ्या पार्टी कडेन ज्यो पार्टी BJP व्हरपाक सोदता सिरियसली तांचे कडेन आजुनी आमी टॉक्स करपाक आमी ओपन आसा. आमी कोणा कडेन टॉक्स आमचे लेवलाचे आमी बंद करना. गोंयकारांक जाय की सगळ्यांनी एक जावन BJPक व्हरपाक जाय. सो आमी आजुनी ओपन आसा. जांकां कोणाक दिसता BJPक जॉयंटली व्हरपाक जाय तेंचे कडेन आजुनी आमी टॉक्स चालू दवरतले. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष हांचे मदीं चालू आशिल्ले मतभेद हे अंतर्गत प्रस्न आसात. तांची भुरग्या भशेन झगडी चालू आसा. हांव तांच्या पक्षाचेर कमेंट करपी कोण न्ही. हांव म्हज्या पक्षाचो. आमची भुमिका कशें व्हरता हाजेर आपूण कमेंट करूंक शकता अशेंय दामून सांगलें. आमी तांचे कडेन पळोवपाचो आमचो दृश्टिकोन वेगळो आसा. आमी आमचें संघटन पळयता. खंयचे तरी तांचे भितर झगड्या भितर आमचो इनवॉल्वमेंट कांय ना आनी आमी तातूंत भितर पडूंकय बी ना. कारण ते भुरग्यां भशेन झगडी तांची चालू आसा. हांव तांच्या पक्षाच्या तांच्या हाजेर भितर कमेंट करपी हांव कोण न्ही. हांव म्हज्या पक्षाचो आमची भुमिका आमी कशें फुडें वता हो कमेंट हांव करूंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांताक्रूज मतदारसंघातल्या भाजप कार्यालयाच्या वादाचेर आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आपली भूमिका स्पश्ट केल्या. मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांचे कडेन चर्चा करतले अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. तशेंच ताळगांव मतदारसंघातल्यान रोहित मोन्सेराताची वेंचणूक लडोवपाची इत्सा आसली तरी उमेदवाराचो निमाणो निर्णय पक्षाच्या धोरणा प्रमाण घेतले अशें दामून स्पश्ट केलें. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांताक्रूजात नव्या कार्यालया खातीर स्थळ पळोवणी केल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालो आनी ताचे उपरांत राजकीय वातावरण गरम जालें. आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीसांनी ह्या कार्यालयाक हरकत घेतिल्ली आनी एकाच मतदारसंघात एकाच पक्षाची 2 कार्यालयां आसप योग्य न्हय अशें मत उक्तायिल्लें. हाचेर आतां भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आपली प्रतिक्रिया दिल्या. हे विशीं आपूण मंत्री बाबूश आनी आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांचे कडेन चर्चा करतलो. तशेंच सांताक्रूज वाठारांत पयलीं भाजपाचो आमदार आशिल्ल्यान मंत्री बाबूशान ताचे बरोबर रावन मतदारसंघातल्या लोकांचे प्रश्न सोडोवपाचेर भर दिवचो अशेंय दामून सांगलें. बाबूशान कार्यालय सुरू करचे पयलीं पक्षाची परवानगी मागिल्ली जाल्यार तशें करपाक मेळचें ना असो सल्लो पक्ष दिता आसलो अशेंय दामून स्पश्ट केलें. तांकां आपूण तांचे कडेन वार्तालाप आसा कितें करपाचो पक्ष म्हणून आमी करतले आनी योग्य वेळाचेर आमची योग्य भुमिका आसतली. सगळ्यो चोरये काडून सगळ्यांच्याच हातान आमी कांय काडून दिवना. भारतीय जनता पार्टी हो व्हडलो पक्ष जो आसा तो पक्ष अशे अनेक घटनांनी असे सगळे विशय आसा ते सगळे पयलीं सुटावे करून असले सगळे संवयेचेर हें आसा. पण शिस्त ही आसा ती शिस्तीन दवरता. कोणें ताजे खातीर आमकां टोमणे मारपाची गरज ना आनी कोणें आमकां सांगपाची गरज ना. आमची समन्वय समिती आमचो पक्ष केंद्रांतलें सरकार आनी त्याच बरोबर आमचे फुडारी जे आसा हे सगळे तातूंत भितर बसून योग्य निर्णय आसता घेतले.
पण पूण ऑफिस बाबुशान तुमकां हे करूं ना कॉन्टॅक्ट करूं ना की आपूण बाबा ऑफिस ओपन करता आनी ना ह्या सगळ्या संदर्भात भितर तांणी जेन्ना आमकां जर समज सांगलें जाल्यार सुद्दां आमी ताका ना म्हणटले आनी ताका आमी सांगिल्लें आसा की हे कांय अशें आसा त्यो गजाली पक्ष म्हणून एक वेगळो विचार आसा पक्ष आपले नितीन आनी रितीन चलता. सो तुमकां ते मान्य ना एका कॉन्स्टिट्युन्सीन दोन ऑफिसां ओपन करप आनी आमदार थंयसर बीजेपीचो आमदार आसा आनी आमचो पक्षाचो ते आमदार आसता काम करता. जाय जाल्यार ते सामूच जर करपाचें जर आसा ते आमदाराक ताणें मदत करची आनी लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाचे. रोहित मोन्सेरात हांणी ताळगांव मतदारसंघांतल्यान उमेदवारी लडोवपाची इत्सा उक्तायली. हे विशीं जेन्ना प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां विचारल्यार तांणी सांगलें ताळगांव मतदारसंघांतल्यान रोहित मोन्सेराताची वेंचणूक लडोवपाची इच्छा आसली तरी उमेदवारीचो निमणो निर्णय पक्षाच्या धोरणा प्रमाण घेतले अशें दामून स्पश्ट केलें. Rohit Monserrat has shown the interest of contesting election from the Talegaon. Well, how you look at this? प्रत्येकाक जी इच्छा आसा ताणें दाखयली बरोबर आसा स्वागत आसा पण ते हातून भितर पार्टी जे आपले उलोवप परत ते सांगता मला रिपिटेडली एकच लायन एकच की पार्टीची नीती या हातूनच भितर वतले. आता समजा कितले खंय जर गोंय भितर सुद्धा प्रत्येक कडेन कितें ही बातमी ती बातमी जाली जाल्यार सुद्धा पार्टी शेवटी पार्टीची तिकेट आसा ती पार्टी तिकेट विचार करतना सगळे गजाली आसा ते सगळे गजाली पळोवनच करतली. म्हणटकीर योग्य वेळ येवनी योग्य वेळाचेर हे सगळे निर्णय जातले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हादय संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी केल्लो दावो दुर्दैवी आनी गोंया खातीर म्हारग आसा. हो विशय सध्या न्यायालयात आसा जाल्यार केंद्र सरकाराक ह्या विशयांत हस्तक्षेप कित्याक करपाक जाय असो प्रस्न पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उप्रासलो. केंद्र सरकार फकत कर्नाटकाचो पक्ष घेता असो आरोप राजेंद्र केरकारान केला. गोंय सरकारान घाळपणां केली जाल्यार फुडाराक गंभीर परिणाम भोगचो पडटलो अशी खंत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांणी उक्तायली. गोंय सरकारान घाळपणां केली जाल्यार फुडाराक गंभीर परिणाम भोगचे पडटले अशी खंत पर्यावरणीय अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांणी उक्तायला. कर्नाटक सरकार सांगता म्हूण सरकारान आयकचें न्हय जाल्यार प्रवाह प्राधिकरण समवेत अशी मागणी राजेंद्र केरकर हांणी केला. तशेंच म्हादय संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी केल्लो दावो दुर्दैवी आनी गोंया खातीर म्हारग आसा अशें राजेंद्र केरकराचें म्हणणें. कर्नाटकातल्या धारवाड मतदारसंघातले प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी जे आमच्या देशाचे केंद्रीय खाण मंत्री आसा तेंच्यांनी एक 4 दिसां पयलीं विधान केल्लेलें आसा. त्या विधानान तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा की कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयच्या संदर्भांची याचिका दाखल केल्लेली आसा ती फाटीं घेवची आनी ही जर याचिका फाटीं घेतली जाल्यार जे प्रशासकीय अडथळे निर्माण जाल्लेले आसा ते दूर करपा खातीर मदत जातली. म्हाका कळना की कशा प्रकारचे प्रशासकीय अडथळे ह्या सगळ्या विशयाच्या संदर्भात निर्माण जाल्लेले आसा. सध्या कर्नाटकाच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी हांकां जर दिसता की बाबा हो प्रश्न जो आसा हो सुटावो जावपाक जर जाय जाल्यार तेंच्यांनी गोवा महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या 3 राज्यांचे हित कितून आसा हे पळोवपाक जाय. खरें हित म्हणजे सध्या जे उदक कणकुंबी हांगासर कळसाच्या पात्रांत वयता ते उदक थारपाक जाय. ते उदक अजून मेरेन थारलेलें ना. पयलीं उदक थारयात आनी मागीर तुमी चर्चा करात न्हू. आयज हो विशय जो आसा हो विशय जेन्ना न्यायालया समोर आसा हो विशय जो आसा हो लवादा समोर आसा त्यो मेरेन ह्या विशयाचेर केंद्र सरकाराक भुमिका ना. कारण केंद्र सरकार परते भितर नाक खुपसता आनी बाजू जी आसा ही कर्नाटकाची घेवपाक सोदता. गोंय सरकारचे जे प्रतिनिधित्व करपी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी परते सांगलाले की प्रवाह प्राधिकरणाची थापणूक जाल्या उपरांत आनी ती गोंयांत थापणूक जाल्या उपरांत गोंयांत फायदो मेळटलो. म्हाका कळना कसलो फायदो मेळटा तो. गोंयांत कसलोच फायदो मेळना आनी गोंय सरकारान ज्या पद्दतीन हो विशय जो आसा तो सुटावो करपा खातीर पाठपुरावो करपाक जाय तशा प्रकारची गोंय सरकारची कांय तयारी ना. सध्या म्हादय सेल नांवाचो गोंय सरकारान स्थापन केल्लो तिची दुर्बलता जर आमी पळयली तेतून कशा पद्दतीन काम चलता हे जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां दिसता की गोंय सरकार ह्या प्रश्नाचेर गंभीर ना. आनी म्हाका दिसता की प्रल्हाद जोशीन हें उलोवप करून
आमकां कितें गुटलावपाचें थारायलां काय तें बी कळना. गोंय सरकाराक जर खरें हो प्रश्न सुटावो जावचो असो दिसता, मुख्यमंत्री म्हणटा की ही म्हादय आमची आई आसा आनी तिची आपूण जपणूक करतालो, अशें जर तांकां दिसता जाल्यार निश्चितपणान तेंच्यांनी ही संयुक्त पळोवणी जी आसा ती जावची आनी गोंयचें हित जें आसा हें कशा रितीन सुरक्षीत उरतालें ह्या नदरेंतल्यान यत्न करपाक जाय. आतां तुमी जे कोण अधिकारी नेमलेले आसा तेंच्यांनी केन्ना वचून म्हादय बाबा ते कळसा प्रकल्प, भांडुरा प्रकल्प ह्या संदर्भान गोंयची बाजू जी आसा ती कशा रितीन गोंय सरकार मांडटाले तें म्हाका कळना. कारण हो प्रश्न जो आसा हो अत्यंत गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा. आमी जर मात ह्या संदर्भान घाळपणां केली जर त्याचे दुष्परिणाम जे आसा आमच्या कितल्याशा पिळग्यांक भोगचे पडटाले. 2048 जेन्ना परते म्हादय पाणी वांटप लवाद जे आसा हे बैठक करताले आनी उदकाची वांटणी जी आसा ही परती जातली. म्हणजे आतां जे उदक दिल्लेलें आसा त्याचो वापर आमी करता काय ना, तिनूय राज्यां करता काय ना तें पळोवनूच फुडलो शार ठरतालो. आनी ताका लागून ह्या विशयाचेर आयज पासून जर आमी तयारी करूंक ना जाल्यार येणाऱ्या 20 वर्सांत आमची बाजू जी आसा ही पुराय तरेन लंगडी जावन आमच्या गोंयचेर वर्तमान आनी भवितव्य जे आसा हेचे 3 तेरा जावंक शकता. मांडवी न्हंय देगेवेले पणजे पार्क म्हळ्यार क्वॉर्टर डेक प्रकरणात उच्च न्यायालयान महत्वाची दखल घेतल्या. गोवा बचाव अभियानान दाखल केल्ले याचिकेचेर सुनावणी करीत न्यायालयान राज्य सरकार, TCP विभाग, GCZMA आनी हेर संबंधितांक नोटीस धाडल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 11 ऑगस्टाक जातली. क्वॉर्टर डेक खातीर दिल्ली परवानगी आनी ना हरकत दाखलो रद्द करपाची मागणी याचिकेत केल्या. So the PIL was filed to protect the Panjim Park, which is a public space, and that has been commercialized. Now, public spaces are governed by doctrine of public trust, which clearly states that natural resources like rivers, coasts, public open spaces are held by the state as trustee for the public and future generation and cannot be alienated or degraded for narrow commercial gains. But the tourism department has leased out this to private entities for the purpose of development of infrastructure for tourism, and which is not permitted as per the doctrine of public trust. The zone of that property is recreation. Recreation means it's a public space for the people to go to. Now, in the first place, the tourism department has clandestinely asked for a change of the zone from FP, which means public, that is a small part where the parking area is, and the rest of the part is recreational, asked the board, to the PDA and the board, to change the zone from FP. They're calling the entire thing FP, which is a fraud in the first place, from FP, and it has been changed to commercial, special commercial zone. So recreation, which is 5 FAR, has gone now to 300 FAR. This, first of all, is something wrong that the tourism department, the PDA and the government have done. The board has done. So this is one big wrong thing. Secondly, the thing is now they want to develop it. They've gone to the PDA, didn't get permission yet. Now they've taken a repair license just for plastering and waterproofing. They wanted it for an area of 130 square meters. CCP gave them a little more. But on the basis of plastering and waterproofing, they have built a lot of commercial area there. On that, they've even the tourism department has, even to the water resources department, encroached into the river. They made a cantilevered slab and they're using that. कुडचडेच्या बाणसाय आणि टाकी शेल्डे वाठारांतल्या रस्त्याच्या अवतिकायेक लागून गोवा फॉरवर्ड पक्षान सरकाराचेर निशाणो साधलो. पक्षाचे कुडचडेचे ब्लॉक अध्यक्ष विशाल नागेरियो हांणी रस्त्यावेली फोणकुलां पुरोवंक ना जाल्यार रस्त्यार न्हिदून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी दिल्या. रस्ते सारखे ना तरी लेगीत आंबेडकर चौकांत AI ट्रॅफिक कॅमेरा बसोवन दंड वसूल करपाक कांयच अर्थ नाशिल्ल्याची टिका तांणी केली.
AI कॅमेरा घालच्या पयलीं रस्त्याचेर पयलीं नजर मारपाची चड गरज आसा. कित्याक हे कुडचडा वयले रस्ते, हे कुडचडा वयले टाकेकोडेस, किलामोळार, तेशेच भाशेन आमच्या मडगांवां, तेच भाशेन कुडचड्यार आमच्या हिंगा पाठीक ना. पूण हे कांय चोयना आसतना हे कॅमेरा घालप, लोकांक लुटपाची कितें तरी आमच्या मनां आसा काय कितें? हांव सांगपाक सोदतां, ह्या सरकारान गोंयकाराक काबार केल्ले आसा. काबार केल्ले आसा ह्या सरकारान. पूण हांव सांगपाक सोदता तें कितें? अरे BJP सरकारान मातशें चिंतपाची गरज आसा. पयलें AI कॅमेरा बंद उडया. कितें उडया हांव तेन्ना सांगता. ह्या खड्ड्याक पळया, ह्या खड्ड्याचेर नदर मारा, दीस घाला. अरे कितले जाणांक एक्सिडंट जावन ह्या जाग्यार पडत ताचे पांये मोडले आसा, तांची तोकली फुटली आसा. हे चड फोटिंगपणाची गजाल न्हू, सगळे लोक जाणा. त्या भाशेन रातचे आमचे भुरगे कामाक वता हॉटलांनी, ते रातचे हिंगा उदक बसता, उदक बस म्हणटा लोक वयता पळय सुसेगाद. पूण एक एक फावटी व्हडले इतले डीप आसा की ते एक एक पांये इतले पासून धोपरे पासून बुडटा, इतले व्हड ते खड्डे आसा. खरें सिच्युएशन तशें आसा कुडचड्यार. आज कुडचड्या सिच्युएशन कितें आसा तें सगळे लोक पळयता, लोकांक दोळे मुखार दिश्टी पडटा. हे फोडकोल्यांतल्यान रस्तो काडला काय रस्त्यांतल्यान फोडकोले आयल्या ती म्हणजे ती कळना. आज लोकांचे बॅकबोन मोडल्या, गाडयो काबार जाल्या, मिसकॅरेजीस जाल्या, लोक हेल्थान सामके डिटेरिएट जायत आसा. इतले आसून जर तर प्रशासनाक आनी ह्या आमदाराक जर तर ह्या नजरेक येना जाल्यार ही आमची दुर्भाग्याची गोश्ट कुडचड्यार. आज म्हजे भाव विशाल बाबाक जर तर असो रस्त्यार बसपाक पडटा एक फोडकोलाक लागून, आज ताणें एकट्यान बसप न्ही खरें, ताजे बरोबर आनी कमीत कमी 10-50 जाण तरी आसपाचें पडटा. ताणें इनिशिएटीव घेतला, तो आज रस्त्यार बसला, कोणाक लागून? आमकां लागून, आमकां लोकांक लागून. हांव ताका खरें एप्रिशिएट करता आनी प्रशासना कडेन मागता, सरकारा कडेन मागता, ताजे हे खड्ड्याचे ताणें पळय कितें त्रास घेतल्या ताका लागून तरी ते खड्डे पुरया. सोशल मीडियाचेर श्री स्वामी समर्थ हांचे विशीं आक्षेपार्ह टिप्पणी करून भाविकांच्यो धार्मीक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात हणजूण पुलिसांनी मूळ कर्नाटकाच्या बायणा वास्को रावपी संतोष लमाणीक अटक केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आम्ही पळय गेल्या रेस्तार दीस स्वामी समर्थ परिवार मठातर्फे जो एक आमी स्टॅच्यू शिवोले घातलेलो, त्या स्टॅच्यूच्या संदर्भात जायते कॉमेंट्स येयले. ते कॉमेंट्सान आमी एक आमच्या समर्थन संघटना आनी स्वामी समर्थ परिवार मठ आनी हिंदू संघटनांनी आनी अशे 4 हांगा एप्लिकेशन आसली की हेचेर चवकशी करची म्हणून. हांव सगळ्यात पयलीं अंजुना पुलीस स्टेशन जें आसा हांचें हांव अभिनंदन करता. खास करून स्वप्नील नायक सरान जे फुडाकार एफर्ट्स घेवन तेंच्यांनी जे आज एकट्याक संतोष म्हणून कोण वास्कोसून तेका हाडलेलो आसा. सध्या एकट्याकूच तुम्ही अरेस्ट सध्या एकट्याक अरेस्ट केला. म्हणजे बाकीच्या म्हणजे फेसबुकाचे आमचे डिटेल्स आसा, सो आम्ही फेसबुकार बरयला. सो फेसबुकावर जशी आमकां म्हायती मेळटी त्या प्रमाणे आमी फुडले कारवाई चालू करतली. सध्या आमी आमची फक्त कितें केला की हो जो संतोष आसा तेजे आमचे थ्रू रिलायबल सोर्सीस इन्फॉर्मेशन काडून आमी तेका ट्रेस केलो. ताजें पूर्ण नांव कळूंक ना आसा सो ते जेन्ना कंप्लेन केली तेन्ना कमीत कमी 10 ते 12 कितें अकाउंट्स येयले, तितून फेक कितले अकाउंट्स आनी रियल अकाउंट्स कितें कळला हितून? हे काय सध्या कळना आमकां, कित्याक तितून चड कॉमन फ्रेंड्स बीन तशें कोण ना. सो आमी तेंचून म्हायती काडपाची चालू आसा, कोण खंयचे कितें बीन तें. पण आमी फेसबुकाक बरयला, सो बेस्ट कोण दिवपी इन्फॉर्मेशन आमकां ते फेसबूक. सो फेसबुकार आमकां एकदां इन्फॉर्मेशन येयली की आमी फुडली आमची कारवाई जी आसा ती करता चालू करता. मोळारा आंबोली महादेवगड पॉयंटाचेर देंगणात पडिल्ल्या पर्यटकाची कूड बुधवारा सांजेर मेळ्ळी. दाट धुके आनी काळोख आशिल्ल्यान मोळारा सोदबाव थांबयल्लो. निपाणी बेळगांवच्या 9 जाणांचो पंगड आंबोली आयिल्लो. तातूंत अयूब सय्यद नांवाचो एक पर्यटक 400 फूट खोल आशिल्ल्या देंगणात पडलो. ते उपरांत बचाव कार्य सुरू जालो, पूण सैमीक आडमेळी आयिल्ल्यो. मोळारा थांबयल्लो सोदवार बुधवारा सकाळीं परतून सुरू जालो. मजगतीं बुधवारा सांजेर त्या पर्यटकाची कूड मेळ्ळी. नवो नुस्तेमारी हंगाम सुरक्षीत आनी यशस्वी जावचो हांचे खातीर कुडबॉन जेटीर बोट धन्यांनी पॅरिश धर्मगुरूच्या हजेरेंत प्रार्थना केली आनी आशिर्वाद घेतलो. नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावन 5 दीस जाले तरी एकूय बोट नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वचूना. साळा न्हंयच्या तोंडार सँडबार तयार जाल्ल्यान व्हड आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा. हो प्रस्न बेगोबेग सोडोवचो, तशेंच न्हंयच्या तोंडार संरक्षण वणत बांदपाक सुरू करचें अशी मागणी बोट धन्यांनी केल्या.
आज ऑगस्टाची 5 तारीख आम्ही बोट घेऊन भायर सरले म्हळ्यार नुस्त्या चोयल्या ओसाडी लागून वयच्या जायना तशें थांबले. आज सद्या आमी पाद्री घेवन येयले, फादराक घेवन येयले ब्लेसींग करपाक. आनी आमी तोंडाचेर सर्वे काडपाक तुज्या गेल्यार ओसाड पंपोन मेळटा, चड पडटा. लेट जालो वचपाक. हे वर्सा कितें जालां, 1 तारखे आमगे ऑगस्टा 1 तारखे बोट चालू. आमच्या बायल्या सगळ्या चुमट सयत मातयो बोट्यो फिशींग कोताय चालू आहा. म्हळ्यार आमी कितें चोयताय बोटी, बोट चोयता म्हळ्यार आमी वयच्या जायना. वयच्या आमगे नुस्त्या लागून, नुस्त्या ओसाड्या चड व्हडल्यो ओसाड मेळटाय. फाल्यां कितें जायत पूण भिरांत सुद्दां बोट सोडपाक आनी बेगीन काम चालू करपा लागून गव्हर्मेंटाक हातून मागता मातशें तोंडाचे कितें करपाक. चड जाली रेंव चड आसा, तेका रेंव चड पडलो तेका लागून ओसाड पडटा, तेका लागून ओसाड येता. तेका लागून वचपाकूय मेळना. कोणी सांगूंक जायना, कोणा पायसो ना. कोणी सद्या आमची हिंगा होडी पासोय भितर, तेको पासून ते कितें पडटा भिताय. आमचे सगळे बोटकार एकठांय जावन देवाच्या नांवान तांच्यो बोट्यो दर्यान घालतात. आनी हे तरेन म्हजो आवडो ह्या सगळ्या आमच्या बोटकारांक ह्या वर्साक जायते पीक तांकां फावो जावं, देवाचो आशिर्वाद तांचेर आसूं. तशे भाशेन देवाच्या नांवान सिसांनी झाडां घातली, ते भाशेन देवाच्या नांवान ते झाडां दर्यान उडयतात, बोटी उदकान व्हरतात. ह्या वर्सा तांकां जायते पीक फावो जावंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. आयज बेतलांतल्या नुस्तेकारांनी दर्याक आनी तांचे जो मार्ग आसा ताका ब्लेसींग घालें. ताचे बरोबर तांचो फादरय आशिल्लो. सगळे युनियनाचे आनी बोटकार जे मेंबर आसात ते बोटीन वचून तांचे मेन जो नोस्तार म्हणटात म्हणजे भितून जी सहा रिवर दर्याक एंटर जाता थंय वचून तांणी ब्लेसींग जावन घेतलें फादरा कडल्यान. आनी ताजे फुडें फिशींग सिजन बरो जावचो अशी देवा कडेन मागणी केली. फाटले 1 तारखेक ऑगस्टाच्या फिशींग सिजन स्टार्ट जाता. पूण बेतूल जेटी वयल्यान आज पर्यंत म्हणजे 5 तारीख एकूय बोट फिशिंगाक गेली ना. हाजें कारण मेन म्हणजे जायतीं आसात, पूण मेन कारण म्हणजे जो सँडबार तयार जाल्लो आसा एंट्रन्स ऑफ दी माउथ ताका लागून भिवनूच बोटी भितर वचतात. हो काडचो आनी हाका कितें तरी उपाय करची म्हणून मागणी हांगची फिशरमॅनान केल्ली आसा. वेळोवेळ ते म्हणटात ते भशेन फाटलीं 45 वर्सां आमी मागणी करतात. पासय जाल्लो, पूण कांय जाण कोर्टाक गेले आनी हो उरलो. ताजे नंतर ताका क्लियरन्स मेळ्ळें, पूण गोवोरमेंटान अजून पर्यंत ताका हात घालना. बेगीतले बेगीन तो जी वॉल आसा ती कंप्लीट करची, जाचे कारण सँडबार तयार जावचो आनी बोटीक बिंदास वचपाक मेळटलें. तांची दुसरी हें आसा प्रॉब्लम तें म्हणजे लेबर हांगा पावले ना आनी ताका लागून कांय बोटी. पूण तरीकय मोठ्या प्रमाणात बोटी तयार जाल्ले आसात. फक्त हे सँडबाराक लागून जे एंट्रन्स रफ जाता आनी थंय तांगेर लागता, ताका लागून ते बोटी भितर गेलना. दर्याक वतले जाल्यार तांकां हायटायड जाय. हायटायड आसल्यार भितर वचपाक मेळटा अशें तांचें म्हणणें आसा. सो तांची मागणी अजून परती तांणी केल्या गोवोरमेंटा कडेन बेगीन बेगीन काम स्टार्ट जावचें, जाचे कारण फुडल्या वर्सा तरी तांकां बरे भशेन भितर वचपाक मेळटलें आनी बोटीचो धंदो तांचो मातसो बरो जातलो, सेफ जातलो. म्हणटा टी व्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू म्हणटालें. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून आंबोली घसघश्याचेर उदकाचो प्रवाह मोठ्या प्रमाणात वाडला. पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या नदरेन आंबोली घसघसो तात्पुरतो पर्यटकां खातीर बंद केला. वाडपी उदकाच्या पातळी खातीर प्रशासनान घसघश्याच्या वाठारांत पर्यटकांक प्रवेश करपाक बंदी घालीत खबरदारी म्हणून प्रशासनान हो निर्णय घेतला. पर्यटकांनी प्रशासनाच्या सुचोवण्यांक पाळो दिवचो अशें आवाहन संबंधीत प्रशासनान केलां. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.